Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोगे देव तुये. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोगे देव तुये. साजरा करपाय येवो तुये. सोने जाग्या दारू तुये. सासना करपाय येवो तुये. सोने जाग्या दारू तुये. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोगे देव तुये. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोगे देव तुये. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे बेटेक. आयज आमची निमाणी तयारी जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जावंक ही भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या क्लोदोमिरो रॉड्रिगीस आनी दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लॉरेन्स आंतांव हांच्या ओतमे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज नेल्सी वेगस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेडोगीच रावून देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबां पासत आयज मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या समुदायांनी आमी जेजूक फावो तो येवकार दिवंक सगळी तयारी करूंक आनी जेजूक आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या समुदायांनी घेवन आमी नवीं मनशां जावंक हे भेटेंत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेज क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. दावीद प्रवादे पातशायाक देवान किरीत विचून काडलो. हें राज घडोवन हाडपाक जेजूचें. आनी जेन्ना दुसरें चिंता देवाक जागो करपाक हांव बरी पालासींत रावतां पूण देवाचें आर्कपेट बिस्ते तंबून रावता. हांव ताका एक व्हडलें तेंपल बांदतलो. तेन्ना नातान प्रवाद्याक धाडटा. हें काम करूंक हांवें तुका धाडूंक ना. तुका धाडला तो जेजूचें राज बांदून हाडपाक. हें राज केन्नाच सोंपचें ना. हें राज सदांच उरतलें. आनीक हें राज आयज पासून आहा. राज जेजू येता ह्या संवसारांत येयलो ह्या संवसारांत आनी आयज क्रीत भाशेन आमच्या काळजान येतलो. तर ताका आमी बरे भाशेन येवकार दिवपाक तयारी करून हें देणें आमकां मागुया. आनी मिसान आमकां फावो तो वांटमेचे खातीर सुरवातीक उद्याश फुड्यान आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. कांय चिंतून तरान उच्चारून वायट जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ताचो घेवन सदांच गोवा मरीक सगळ्या दिवपान भोगता. आनी तुका वावळलो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनती करात म्हणून सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. सुमिया जेजू वेगीं वेगीं ये काळाव करिनाका. तुजे दयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसां आनी आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तुंबोर.
जो बापा सगळ्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासना. सॅम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा जिवंक लागलोलो. ताचे भोंवतणच्या सोर दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो. तेन्ना राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदूर रुखाच्या मदेरांत बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनान आसा तें सगलें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरचेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालो थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्या गांवांनी हांव तुज्या सांगाताक आसतालो, आनी तुज्या दोळ्यां मुखार हांवें सगलें तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो, आनी हे संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसलें मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलों. इस्रायल म्हजे पोरचेक हांवें एक देश दितलो, आनी तेच देसांत हांव तिका रोयतलों, आनी तुंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी अशें जशें आदीं म्हजे पोरचे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगल्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलों. तेच बरोबर सर्वेस्पर कोलीत करता, सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो, सर्वेस्पर तुजें तान एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच बिराडी विणें वस्तली, आनी तुजें सिंहासन सासणाक घोट उरतलें. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. सगळीं म्हणया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिडकेचे पिडकेक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो सोर्ग जशें तुजें विस्वाशीपण तुवें अकोण करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. अशें तुवें सांगलाय, हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वता सांबाळतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप. सदांकाल ताका म्हजें बरेंपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तगयतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. उद्गार. वांतेवेलें ओरोण तूं, सासणेक उजवाडाचो पोरजोल आनी भोगतीपणाचो सुर्या, कालोकांत आनी मरणाचे सावलेंत आसलेल्यांक उजवाड दिवंक ये.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमचे सवय आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान महिमा तुका सवय. जोआचो बापूय जाकारियास पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाकाणणी सरस्प्राक इस्रायेलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरजेक ताणें भेट दिली, तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेश दवरलेल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपले भक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोणी मागांतान ताणें भासायल्लें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोन भिरांती विणें हाचे फुड्यांत पवित्र आनी शगुणी जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फाव करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमचे बापा आब्रामाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आपल्या खातीर बोलवंत तारकाक बुजयलो. अशें ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपले पवित्र कराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या बोवाडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक दोनयाची वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकाचे बोगसण दिता ते तारवणां चेडूक ताचे पोरजेक तूं दितलोय. आमचे दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें आमचे वयर सर्गायलो सुर्याचो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जण आयज आमची निमाणी तयारी, आज राती आमचो जेजूचो जल्म आमी समरमतल्या. जेजूचें येणें ह्या संवसारांत लांब तयारी जाली आनी तयारी करता आसतना आब्रामाक विचून काडलो, जाणटो. आनी इतलो जाणटो की भुरगें जावपाचें आनी म्हणल्या भाशेन होप नो होप म्हणटा ते भाशेन. पूण देवा लागीं जायना म्हणटा तें कांयच ना, देवा लागीं सगळें जाता. आनी आब्रामाक दुसऱ्या देशांत वचूंक लायलो. आनी फुडें वेता 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 आयज आमी निमणे एका पावतां जंय दावीद पातशाय जेचे काळजा सारको, म्हणजे काळजा सारको दावीद अशें म्हणटा एक कडेन बरोवन देव. म्हणजे काळजा सारको जायत्यो चुकी तो करतालो, पूण ओळखून घेतालो हांवें चूक केली आनी भोगसणूय मागतालो. भोगसण प्राचीत करतालो, हें देवाक मानतालें, रोखडेंच मानून घेतालो. हिंगा आनी कांय ना, सेल्फ डिफेन्स बी कांय ना, रोखडोच मानून घेतालो. आनी आपणाचें पातक रोडटालो, प्राचीत करतालो, हें देवाक मानतालें. आनी आयज जेन्ना इतलीं झुजां तो जिखलो, फुडाऱ्याच्या काळार जायतीं झुजां जालीं. आमी जाणा पातशाय आनी निमणो जोसुआ हाचे मदें हे फुडारी आयले. हे फुडारी, निमणो फुडारी सामुएल, जायतीं झुजां जालीं, ताका झुजचीं पडलीं. आतां देव म्हणटा ही संपयली हांवें, हें सगळें संपयलें आनी झुजां जावचीं नात. आतां तूं शांत आसतलोय. पूण तुजें काम न्हय. जेन्ना ताका दिसलें हांव व्हडली पालासीन रावता आनी देवाचें आरपेट टोमूत आसा, हांव ताका बरो व्हडलो तेंपलो बांदतलो. आतां म्हणटा तुका दिसता तें तूं कर, देव तुजे सगळें आसा. पूण तेच रातीन नातनाक देव दिश्टी पडटा आनी सांगता दाविदाक तें काम बंद दवर, तूं करूंक सोदता तें. हांवें तुका विचून काडला, तूं मेंढऱ्या राखतालो थंयसर हाडला तुका आनी पातशाय केला. आनी पोरजेचो वडील, इज्रायल पोरजेचो वडील तूं. हें राज इज्रायल पोरजेचेर हें सुरू जालां आनी सुरू जावन केन्नाच सोंपचें ना हें राज. कित्याक जेजू थंयसर येतलो, केन्ना सोंपचें ना हें ताका कळयता. हें राज देवान हाडपाक जायती तयारी केली, जायती.
लांब तयारी केली. आमी वांजेलांत आयकता जेन्ना जुआं बातिस्ट जल्मलो जाकार्यासान हें गीत गायलें, बाकीत केलें. वाक्काण्णी सरस्प्राक इस्रायेलाचे देवाक तिका आपले परजेक ताणें भेट दिली, तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मनांचे आमचो द्वेश दवरल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपले भक्तिवंत प्रवाद्याचे तोणी मागांत ताणें भासायल्लें. सगळें प्रवाद्या उद्देशी ताणें कुडीत केल्लें. सरवणार येतलो आनी जेन्ना सरवणार येतलो तेन्ना आमकां सोडयतलो दुस्मनाच्या, आनी आमकां दुस्मनाच्या हातांतलीं सोडयलीं. आनी सोडयतूच आपणाच्या पुताची तो तुस्त कोत्ता. बोवाड त्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दुनियाचे वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकाचे बोगसण दिता ते तारोणा चेडूक ताचे परजेक तूं दितलोय. सुम्याची वाट तयार करपाक जुआं बातिस्ताक धाडलो, आनी जुआं बातिस्त जाकार्यासाचो पूत, आनी ताका ही वाट ताणें तयार केली. देवाची वाखाणणी करता. आनी ह्या काळार आमी वाट तयार करता. दुसऱ्या लोकांक आमी वाट तयार करता सुम्याच्यो. तर हें गीत आमी म्हणलां तें आमी सगळे यादनीक जेन्ना आपणाचें सकाळचें मागणें करता, मॉर्निंग प्रेयर म्हणटा आमी, हें सदांकाल आमी म्हणटा, सदांकाल. आनी बरयणार म्हणटात एक मिनूत ना हें म्हणासतना आख्या संवसारान. कित्याक टायम दुसरो, एक गांवांत टायम दुसरो. ते मिनत्यांनी कोण म्हणटलो, दुसरे मिनत्यांनी कोण म्हणटलो, पूण सगळे वेळार 24 वरां म्हणटा हें गीत यादनीक आपणाचें मागण्या, सकाळचें मागण्यान हें गीत म्हणटात. गायन घेऊया C19 पेज नंबर 36. C19. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मानकांनी मोहिमेक आमच्या राखेल नवीन सभेच्या दफात सर्वेस्वर मानून घेऊ. बाप्पा आमी तुका वंपता, ओपून दिता ती देणी मैपासान मानून घे, आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतलेले वरवीं आमची पातकां दोन वचूं आनी आयचे राती आमचे मोदें येतेल्या जे पुताची महिमा नितळ काळजांनी बगूंक आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सरस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर कडे आनी सरता येजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळे प्रवादे आनी परगटले उतरावडते मोगान
आंको आमी ताका सांबाळलो जिवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपले जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावल्लीं. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीचे सल दळबरां सांगाती महिमे कितोन एकाच तळ्यान आमी गायता. सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे रगत. आपलेच कुशेन कोश मारूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी मनोच्या ओळपणावरवीं तुवें आमकां संवसाराच्या सर्व आमची सबूत. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कोणावर गवशितेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बाग्योन झुजे धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणूच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या येजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणाक दर बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. जेजू क्रिस्त भाशेन आयज आमच्या काळजांत येतलो. ही आमची तयारी बरी भाशेन जावपाक हेंच देणें मागून सगळें आमच्या बापा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज शांताय येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुखार तशी आमची पातळ आनी आमकां ताणें नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकडे युतां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सरोनराज जेजू क्रिस्ताचे येण्याक हांवें बरवाशान ओतरिकतां तर आमकां उदार काकुती सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय सुमेश क्रिस्तान दोतोंबलें तुमकां शांती दोत्तां म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार्द दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकोडांत सांबाळ जो जियेता राजभोग चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान आमी शांती दी देवाची संसाराचे पाप आमची कटूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटे आमची कटूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटे आमची शांती कर हो जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ते शिडीच्या जेवणाक वांडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना तुज्या एकाच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटा आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थया मैमेवंत आनी मोगाळ बापा जे उपरूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा जे पुताचो वंदिवंत जोल्म आयचे राती समोर मूंक ताचे येण्याच्या अत्रेगांनी
हे दिसाची दर एक कोन्नी करूंक आनी दर एक घोडी सारूंक तूं आमकां आदार दी. अशें तो आडूंक येता ते सर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सासोत आदाराची माई पडे म्हाका एका निर्भाग्याक पातक्याक तुजे पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका देदोता सगळो म्हजो विस्वास. एकाकुचे माई चुरचुरे कोर म्हजे कोतां सगळ्यांनी तुका पासयलेली आसऱ्या आनी बोरवांच्या पातक्याच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुज्या म्हाका दुर्गोड पातक्या जो येता आनी आपल्या कूस पेटयता तुका तुजो सासनाचो चांकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजेताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासनांच्या साल्वासांची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. जाणा जे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाच्या ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण निवाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. पतोय वर्तता उपकार जो मागता तुजेताय. आनी हांव पोरातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो ओदी करूं एम कोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माई आदार म्हाका दी. सासोत आदाराची माई निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. सासोत आदाराची माई तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कर. मान रेक प्रेमले सुरेश भोजता सुरेमने सदोय आरिसदोय जोपू जेजू. भगवान रे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासोत आदाराची माई तुज्या भुरग्या